हांव गॅबी फर्नांडीस कुडचोरें, असेंब्ली इंचार्ज आम आदमी पक्षाचो। आयज पळोवपाक हांगा आमकां दिसती पडटा फाटल्यान पळय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हूण चालू जाल्लो 10 डिसेंबर 2016 हाचो फावंडेशन स्टोन घातिल्लो। काम सुरू जाल्लें 2017 2 वर्सां भितर हें काम काबार जावपा जाय आशिल्लें। गोवा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हांच्यांनी हें काम GSID कडेन सोंपयल्लें आनी तांच्यांनी हो कॉन्ट्रॅक्ट नाशिकचे एके कंपनीक दिल्लो। 55 करोडाचो प्रोजेक्ट तो, सुमार 20 करोडाचें काम जालें आनी तांकां सुमार 10 करोड पेमेंट जालो आनी उरलेले पेमेंट जायना म्हणून ही कंपनी सोडून परत गेली। आयज ती कंपनी म्हणटा आपले पयलींचे पयशे दी आनी फुडें काम करपाक परत टेंडर कर, परत तेजे कितें कॉस्ट एस्केलेशन कितें जाता तो परत कर आनी एज पर द न्यू कॅल्क्युलेशन परत आमी तेजें काम चालू करया। तेन्ना जो प्रोजेक्ट 55 करोडाक कंप्लीट जातालो तो आयज आमकां हांव नको कितले 70-80 करोड कितले पडटले ते आमी नकळो। हें आतां कित्याक कॉस्ट एस्केलेशन जाता? मिसमॅनेजमेंट ऑफ गव्हर्मेंट फंड्स। हे पयशे जे जनतेक उरपा जाय आशिल्ले, हाजो जनतेक लाभ जावपा जाय आशिल्लो, हो टॅक्साचो पयसो अस करून वेस्ट जाता। आमी म्हणटा डेव्हलपमेंट मनशाचो जावपा जाय आनी हांगा जर हो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा हांगा आमकां स्पोर्ट्स पर्सन मेळटा आशिल्ले कुडचडकारांक, हो ऑलिंपीक लेवलाचो स्पोर्ट्स आसा, स्विमींग पूल हांगा घातलेलो आसा, पूण ताजें कामूच जर बंद पडलें जाल्यार आमकां ऑलिंपीक लेवलाचे स्पोर्ट्स पर्सन कुडचड्यार मेळटले कशे? आमकां हे काम अशें करून जे बंद दवरलां हाची मनशाक कळटा की हे जो निलेश काब्राल आमचो MLA आसा ताका हे पडलेलें ना, ताका आपलो वेवसाय कसो चलचो, आपले पयसो कसो जोडचो हेंच तेका पडलेलें आसा म्हूण कळटा। ताजे कितें धंदो बंद पडला ना, पूण हें लोकां जनतेचें हें बंद पडलें आसा। जावं आमचे थंय जॉगिंग ट्रॅक आशिल्लो, बाकी थंय एक हॉल आशिल्लो, हें सगळें जे जनतेक फायद्या पडटा आशिल्लें। आयज आमकां जनते वॉकिंग करून आमकां एक हेल्थ मेंटेन करचें आसा। लोक कितें करता, जनता मागीर रस्त्यार जॉगिंग करपा पडटा, डांबराच्या रस्त्यार जे आमकां पांयांक माल पडटा। हें आमकां हेल्थ मेंटेन आसलें, भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक फुडें वचपाचें, तांचें कितें तरी बरें जावपाचें आशिल्लें स्पोर्ट्स लेवल फिल्डाक तें बंद केल्लें आसा। आनीक डेव्हलपमेंट कसो? डेव्हलपमेंट शूड बी बोथ ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज ऑफ द ह्युमन बिंग। पूण हांगासर पयलें आसा जॉब्सांचे तरी तुमी कांय केलें ना। एज अ मिनिस्टर तुमी सांगिल्लें आमी मिनिस्टर जाल्यार आमकां जॉब्स खूब दिवपा मेळटले कुडचड्यार अशें म्हणून सांगिल्लें तेन्ना 2017च्या इलेक्शनाक, पूण तेंय तुमी सक्सीड निलेश काब्राल बाब सक्सीड जालो ना म्हूण तो हे स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चरूय करपाक सक्सीड जालो ना। हें पळोवपाक दिसता आतां हें स्टील जें आसा घातिल्लें तें आतां करोड जाल्लें आसा, ताका कोणम लागली आसा, ताका जंग लागलो आसा। आनीक जर तर हें आतां अशेंच काम चालू केलें हाचे वयर हें बेगीन मोडोन पडटलें। जाची लायफ एक 70-80 वर्सां उरपा जाय, वा कितलीं वर्सां हांव नका तेमी कितें ताजें एस्टिमेट दिला कितलीं वर्सां उरतलें म्हूण ताजें गॅरंटी, तेजी लायफ आतां हाफ जालें। आनी अशें करून हें मागीर परत मरम्मत ताजी करपाची आनी परत पयशे मोडपाचे आनीक 5-10 वर्सांनी। देखून म्हणटा खऱ्यांनीच तांकां हांगा समज निलेश काब्रालाक जर भर आशिल्लो आनी हो प्रोजेक्ट तेन्ना जाल्लो विथीन शॉर्ट स्पॅन आनी विथीन लिमिटेड अमावंट हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाता आशिल्लो, जनतेच्या फायद्याक पडटा आशिल्लो आनी जनते आपले जे जावं हेल्थ जावं स्पोर्ट्स वाटेन मुखार वता आशिल्ली कुडचडेची। थँक्यू।